बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भौमोगाचनो आज समेस्त मेल्ल्या भावार्थांचो उगडास आमी करता. ह्या वर्त्या दिसा आमी विविध त्यासां खातीर मागया. जनन दिवस आचरसिता तांचे सवे मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. रोशनी डिसोजा बंटवाळ, ग्लेसन मिनेजस बेंदूर, चार्ल्स डिसोजा कुलशेकर, विक्टोरिया लेविस वाकोला, मार्गरिटा रोड्रिगस 90th बर्थडे, तेरेसा मेंडोन्सा कालातूर, ग्लेविन रोड्रिगस बजपे, लवीना डिसोजा कॅनडा मँगलोर, कॅरोलिन क्रास्ता आर्वा 85th बर्थडे, अल्फोन्स मोरास सिद्धकाटे. तुमकां आमी जनन दिवसाचे शुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजपां विजमितां आनी देवाचें बरेपण अनुभव केल्ली. निकोला डेसा बेंदूरू, क्लेऑन डिसोजा बेंदूरू, विन्सेंट डिसोजा आनी कुटुंब, वॉल्टर आनी शालिनी सिक्वेरा किन्नीगोळी. In honor of all saints by Sylvie Lawrence Coelho Mangalore, Joseph and Pramila Dubai, बरें काम मेळ्ळेल्या बसत for the gift of good job, Ranjit Das Bangalore, Wilfred आनी अनिता मार्टिस कुवेट in honor of all saints. तांचे सवे मेळोन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. सर बरेपण आमी अनुभव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या पासत आमी मागया फॉर द स्पीडी रिकवरी फ्रॉम नी पेन, रेश्मा डिसोजा पियूस नगर, तशेंच ॲलिस टेलिस जेप्पू, तशेंच सर पिडेस्तांच्या कश्टतल्यांच्या आस्पत्रांत आसल्यांच्या, आर्थीक समस्या आसल्यांच्या, काजारी जिवितांत सुख संतोष नातल्यांच्या आनी भुरग्यांचे देणेची गरज आसल्या आनी विविध तरांच्या गरजेवंता पासत आमी भावार्थान आनी विशेष विश्वासान आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आज समेस्त मेल्ल्या भावार्थांचो उगडास करचो दीस जावन आसा. देखून जायत्या जाणांनी मेल्ल्यांची नांवां दिल्यांत आनी हांगासर मिसां दिल्यात आनी त्या हर एकल्यांच्या मिसांच्या तर्फेन एक एक मीस एक एक याजक विविध आमच्या संस्थांनी विविध मिसां गांवांनी विविध सेमिनारींनी ते भेटयतले. पूण तुमी दिल्लीं सर मिसां आमी स्क्रोल रुपार एक फावटी आमी डिस्प्ले करतले आनी त्या दळा आमकां अवकाश सर मेल्ल्यांचो उडास करूंक, आमच्याच कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो बलगतल्या सर आत्म्याचो उडास करूंक आमकां एक अवकाश. जना असा एक रास जाका म्हणटा सर्गारा वोडासो संतोषाचो तो गांव ना पेडा जगावा ना बागर सस्नात जियेतल्या आमी सस्नात जियेतल्या आमी सस्नात जियेतल्या. काम आमचें जातस काबार कसो सून जात सभा येतलो एक दीस विशेवासो जेजू थंयसर मेळटलो
मेळटलो आमचो एकवट जातलो सासना तुळसो नाम बांधो आमचो आमी सासनात आमी सासनात वारसाय बीन आमची माय राखोनी आसा सदां सुस्वागत दिवच्याक आमकां स्वर्गार सैली थंयसर आसतली आमकां ती सर मेळटली जावं सोना आमचे थंय वेगळा आसा जियेतेल्या आमी सासनात सोर आमच्या मालगडांचो उगडास करून आमी सांगता म्हणया सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश ताचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन. तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळेवना तुका केदारी आमी पातयता तुजे तीर वर मोसता बागितो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची बुजावण देवा बापाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुमचे सोवे आसो आमच्या खातीर कुर्सार मरण पुनर्जीवन जाल्ले आसमिया जेजू ख्रिस्तातय भोव मोगाचे न्हू. आज आमी समेस्त मरण पावल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. आमी म्हणटा
मरण पावलेल्यांची परब आमी करता. ह्या वक्ता उडास येता म्हाका पापसाहेब फ्रांसिसाची उतरां गावदेते एत एक्झाल्ताते रिजॉयस अँड बी ग्लॅड ह्या परिपत्रांत अशें म्हणटा द लॉर्ड वॉन्ट्स अस टू बी सेंट्स अँड नॉट टू सेटल फॉर ए ब्लँड अँड मिडियोकर लायफ. सर्वेस्पर देव आमचे तावन आशेता आमी एक व्हडा उमेदीची जिणी जियेजय. अर्थहीन वा आळशी जिणी जियोवची न्ही, कित्याक देवान आमकां भाग्यवंत जावंक सांत भक्त जावंक आपणें दिलां. देखून आमचो भरवोसो जावन आसा मोगाचें न्हू, आमी गितां द्वारे ते आमी प्रगट करता. जाणा हांव आसा एक राज ताका म्हणटात सर्गा राज. जियेतले हांव आमी जियेतले हांव ससनाक आमी थंयसर जियेतले हांव. देखून हो म्हयनो नोव्हेंबर म्हयनो आमी आरंभ केलो 1 तारखेर सर सांता भक्ताची परब आचरसो. ते सांत भक्त जावन सर्गीचे राज सर्ग अनुभव करनासात. आमी ह्या संवसारांत आसा, आमी एक दीस त्या सांता भक्तांचा जाता एकवटाचय. तरी ह्या संवसारांत येत आसतना आमची पातकी जिणी आसा, आमची अस्कतकाय आसा. तांतले नितळ जावच्याक देवान आमकां दिवचो अवकाश जावन आसा. पुलगत्र आनी त्या पुलगत्रींत जायते आत्मे आसात, नितळ जावन आसात. तांच्या खातीर आमी मागची. आमची जबाबदारी ह्या म्हयन्यांत विशेष रितीन आमी उडास हाडटा आनी ती जारी करूंक आमी प्रयत्न करता. एका तरान मरण पावल्यांत आमचो मोग उसारूंक आयचो दीस आनी हो म्हयनो आमी समर्पीत करता. आनी एक तरान मरण पावल्या सांगता आमी एकवटूंक व्हडा अत्रेगान आसाव तें आमी प्रगट करता. तर मोगाचें न्हू, हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवन पुलगतींतल्या सर आत्म्या पासत आनी विशेश जावन आमच्याच सरलेल्या सर मालगड्यां पासत भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां भाग्यवंत जावं सांत भक्त जावंक आपणें दिलाय. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी निरर्थक जिविताक वेंग मारल्या, आळशी जिवीत आमी जियेल्या. बरें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करूं, पातक गेल्ल्या वेळार तुज्या सशीन धांवन येवंक, खुमसार जावंक आनी पातकाचे बक्षाणे जोडूंक आमी फाटीं सरलेल्या पासत आमी तुजे कडेन बक्षाणे मागता. काकूत कर आमची बाबा बाबा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची बाबा बाबा, काकूत कर आमची. समया जेजू, आमी पातके जावन आसतनाच तुवें आमचो मोग केलोय आनी ह्या संवसाराक तूं आयलोय. पातक एक सोडन हरी एका संगतीन आमच्या गतीन तूं जियेलोय आनी आमकां आमच्या पातकांच्या बंदड्यांतलें, सांकलींतलें, जाळांतलें, सासणीक मरणांतलें सोडोवच्या खातीर तुज्या रक्ताचें मोल दिवन तुवें आमकां खुर्साच्या मरणांत थंय सोडयलाय. तुजें थंय आमकां सासणीक जिवीत आसा, सर्गींचें राज आसा, सांता भक्तांचो एकवट आसा. जेजू, तुज्या अमोलेक रक्ता थंय आमकां तूं नितळ कर, आमकां चड आनी चड पवित्र कर. आमच्या मरण पावले भाव भयणी पुलगतींत आसात त्या आत्म्या बसोती आमी मागता, तांकांय तुज्या अमोलेक रक्तान तूं नितळ कर आनी सर्गींचें सूख तांकां फावो कर. काकूत कर आमची सौम्या जेजू, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची सौम्या जेजू, काकूत कर आमची. देवा पवित्र आत्म्या, तूं आमकां अभिशेक करता आसतना पातका विशांत तूं आमकां गुन्यांवकार करताय. पातक रडोन जिणी बदलूंक तूं आमकां करपा दिताय. तुज्या त्या पवित्र उज्यान आमकां धुवन नितळ करताय आनी देवाच्या मोगान तूं पेटयताय. हे पवित्र आत्म्या, आमकां अभिशेक कर. देवाच्या मोगाचो उजो आमचे थंय जळय. पातकाचे ओडण्यो आनी पातकाच्यो सवयो, पातकाचे ते करण्या सगळे जळोवन उडय. पुलगतींतल्या आमच्या सर मालगड्यांचे आत्मे देवा पवित्र आत्म्या धुवन नितळ कर आनी सर्गींच्या राजाक तांकां योग्य कर म्हूण आमी मागता.
काकूत कर आमची पवित्रात्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रात्म्या काकूत कर आमची सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. अमर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी तूं आयक. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हणून आमकां आसा तो भागी भरवसो अधीक आनी अधीक थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणा. योबाच्या पुस्तकांतलें वाचाप. तवळ योब म्हणालो, ही म्हजीं उतरां कोणेपणी बरोवन गेल्लीं जाल्यार लोंकडाच्या इरण्यान फातरार कांतोवन तातूंत शिसें वतून एका स्मारकाचेर तीं कसोवन शाश्वत केल्लीं जाल्यार म्हजो सुडवंदार जिवंत आसा, तो शेवटी ह्या भुमी तळार उबो रावतलो इतलें हांव जाणा. हांव नव्यान जागो जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागींच बसयतलो. हेच म्हज्या कुडीन हांव ताका देखतलो. जाका हांव देखतलो आसा तो म्हजी पक्षा घेतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले, दुसऱ्याक न्हय, ताकाच हे देखतले. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. Serves formoso uzva, Serves formoso uzva, serves formoso uzva, tosmoso taro. Konakave biemsa serves por smuja jivita soada. Konakave kampungsa Serves formoso uzva, osmoso एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तेच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराचे सुवादीक मोल साकोण ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून Serves formoso uzva, osmoso Serves formoso uzva, osmoso Alleluia, alleluia, alleluia.
हिस म्हज्या बापाची खुशी म्हणटा सोमी पुताक देखतेल्या आनी सत्मंतेल्या प्रती एकल्या सासणीक जिवीत मेळा जय आनी हांव ताका निमान दिसा जीवन उठयतो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुआं फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया ते वेळी जेजून लोकांक म्हळें बापान म्हजे आदीन केल्ले सर्व म्हजे सरशीन येतेले आनी म्हजे सरशीन येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गींत हांवन देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बागार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बागार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचय पुताक देखलेल्या आनी सत्मनलेल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जय हिस म्हज्या बापाची खुशी हांव तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता भोव मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत अधिक ल्हान एक वाक्य आसा जो आमच्या वांजेलांत 11व्या वस्वरांत 30 आनी 5 वळीर जॉन चॅप्टर 11 वर्स 35 जेजू रडलो जेजू घळघळ्यां रडलो कित्याक ताच्या मोगाचो इश्ट लाजर मरण पावल्लो आनी लाजराच्या मरणांतय मोरी आनी मार्ता घळघळोन रडतात सांगातास तांच्या कुटुंबाची आनी थंयसर जमलेले जुदेव तें पळोवन जेजूय रडलो मोगाचें न्हू आमच्या मोगाच्या मनशांचें मरण आमकां विशेश रितीन दुखेस्त करता निराश करता देदेस्पर करता म्हजी आवय सरोन 40 वर्सां उतरली तरी आजून तें दूख म्हज्या काळजांत जिवें आसा म्हजो बापूय सरोन आतां लागभाग 25 वर्सां जावंक जालीं तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या बापायचें मरण जिवें आसा म्हज्या बापायची कूड फणान दवरच्या पयलें ताजे हात हांवें धरले त्या दाळा दूख म्हजें तें उमाळून येता आसतना म्हजें तें आयिल्लीं तीं उतरां ह्या हातांनी तुवें म्हाका लायलाय तुवें म्हाका खेळयलाय म्हजो हात धरून चलयलाय परतून केदाळा हांव तुज्या ह्या हातांनी जीव पळयतलो केन्ना हांव तुका परतून जिवंत पळयतलो म्हज्या जिवितांत सबार म्हज्या मोगाच्या मनशांची मरणां हांवें पळयल्यान म्हजो भाव सरला म्हजो भावजी सरला म्हज्या भावाचो जावंय तरणाटो ह्या म्हज्या भयणीचो जावंय तरणाटो सरल्यात म्हजे बापले म्हजे मावळे म्हजे मावशे सरल्यात मदनी सबारांची मरणां हांवें केल्यात पूण हांव ध्यान करता आसतना मागणें करतना हर एकल्यान सोय म्हाका उगडास येता आनी तांच्या खातीर मागोवंक म्हाका एका तरेचें दूख भोगता एका तरेची धदोसकाय भोगता कित्याक आमची मोगाची मनशां आमकां मोगाची कोणेंच मरोंक नजो आमच्या सांगाता जियेजय जिविताचो संतोश आमच्या सांगाता वांटून घेजय म्हणून आमकां हर एकल्यांक काळजाची आशा आसा तरी मरण कोणाकच सुखाना सगळ्यांक तें आरयता आनी सगळ्यांक तें बेणता सकाळीं उदेल्लो सूर्य तो सांजेर बुडता किर्लोन वाडलेलें हर एक तण तें सुकता फुल्लेलें फूल तें बेगीनच थोड्याच घडयांनी थोड्याच वरांनी ह्या दिसांनी तें भोंवता जल्मल्ल्या हर एकल्याकी मरण आसा पूण मरणा उपरांत कितें एक नांवार्थीक सायंटिस्ट ताचें नांव मायकल फॅराडे
तुम्ही ऐकायला जावंक पुरो. ताच्या मरणाच्या थोड्याच दिसा आदीं थोड्यांनी ताका एक सवाल विचारलें, तुज्या मरणा उपरांत तुका कितें राखून आसा, हाचे विशयांत तूं कितें चिंताय, मरणा उपरांत कितें म्हणी आसा गी. ह्या सवालाक मायकल फॅराडेन दिल्ली जबाब, हांव तुमकां एक सत सांगतां, ह्या संवसारी संगती विशयांत म्हाका आनिकी सबार संगती कळीत नात, पूण मरणा उपरांत संतोश भरीत अपुर्बेचें जिवीत म्हाका राखून आसा म्हणून हांव दृढ थरान पाती येता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत जोब पात्रियार्की आमकां तें स्पश्ट तरान सांगता. 19व्या वसरांत थंयसर 25वे वळेरता, म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा आनी तो ह्या संवसारांत उबो रावतलो. माय सेवियर लिव्स अँड ही वील अपियर ऑन दीस अर्थ. होय, म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या सर्वेस्पराक हांव पळयतलो आनी म्हज्या सर्वेस्परा सांगता सस्नाक जियेतलो. जॉबाचो दृढ भावार्थ ताच्या कश्टा संकश्टाच्या वेळार सयत. आनी आमकां आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, आमकां पातकांतले सोडोवन आमकां सर्ग उक्त करच्या खातीर, आमकां बापा लागीं राजी करच्या खातीर, आमी हर एकल्यांनी सस्नीक जिवीत जडच्या खातीर, बापाच्या सर्गींच्या परिवारांत एकवटच्या खातीर खुर्सार मरोन आपल्या रक्ताचें बलिदान दिल्लो तो. आयच्या वांजेलान तो म्हणटा 7व्या वसरांत 30 आनी 7 वळीर, बापान म्हज्या अधीन दिल्ले सोर म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करचो ना. देवा बापान आमकां समयाच्या अधीन केलां आनी समयाच्या अधीन आमी जाल्ल्या वेळार स्वामी जेजू आमकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो म्हणून तो आमकां भरवसो दिता. ह्या भरवशान आनी भावार्थांत आसली मरण पावल्ल्यां खातीर व्हडा मोगान आनी व्हडा भक्तीपणान मागतात. पोरण्या तेस्तामेंतांनी आमी वाचता मेकाबावाच्या 2ऱ्या बुकांत 12व्या वसरांत 40 आनी 6 वळीर, ज्युदा मेकाबाव त्या काळार जायते जण मरण थंय हांगासर वाटेर पडोन आसले. तांची ती मोडी उखल तो व्हडा मानान आनी गौरवान तांकां तो निकेपिता. कित्याक पातकांतली सुटका मेळच्या खातीर फारीकपणाचें बलिदान ताणें भेटयलें. आमकां नव्या तेस्तामेंतांत आमच्या पातकांचें बगसाणें दिवचें समिया जेजू क्रिस्ताचें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन आमच्या मालगड्यां खातीर आमी मागता. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, कातोलीक पवित्र सभेची शिकोवण ह्या बुकांत 1030 वळीरतावन 1030 पॅरेग्राफ ऑनवर्ड्स 32 पॅरेग्राफ पर्यंत आमी अशें वाचता. आफ्टर डेथ द फेथफूल अंडरगो प्युरिफिकेशन सो एज टू अचीव द होलिनेस नेसेसरी टू एंटर द जॉय ऑफ हेवन. आमी मरणा उपरांत पुलगत्र म्हणल्या एका जाग्यार वता. पुलगत्र म्हणलो शब्द येता इंग्लीश शब्द येता पर्गेटरी. पज म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा नितळ जावचें, पवित्र जावचें, भाग्यवान जावचें. सर्गींच्या रासान देवाबाच्या परिवारांत एकवटच्या खातीर आमी नितळ जावची गरज आसा, आमी पज जावची गरज आसा. आनी ह्या जाग्याक म्हणटात पर्गेटरी. कोंकणींत आमी म्हणटा पुलगत्र. ही पुलगत्र उतरून आमी सर्गाक वचोंक आसा. आनी ह्या पुलगत्रींत असल्या आत्म्या खातीर मागोवंक आमकां पवित्र सभा उलो दिता. सांत आंब्रोज आमकां म्हणटा, ह्या संवसारांत आसतना आमी तांचो मोग केल्लो देखून तांच्या मरणा उपरांत तांचो उगडास मागण्यांत दवरूंक जाय, तांचे खातीर मिसां भेटोवंक जाय आनी त्याग आनी सॅक्रिफीस करूंक जाय. आनी हाचे खातीर मिसाच्या बलिदानाचें की वर्तें कितें आमी आमच्या मालगड्यां खातीर दिवयेत. देखून हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र सभा मरण पावल्ल्यां खातीर मागता. ह्या जाग आमकां उलो दिता आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो आमी उडास करया म्हणून. आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू, हांवें तरी दोळे धांपून म्हज्या जिवितांत जे कोण मरण पावल्लीं आसात तांचे समेस्तां खातीर मागचें मात न्ही. पुलगत्रींत कितलेशे आत्मे ताणेन आसात, बुकेन आसात. सांत ब्रिजीत ह्या विशयान आमकां विशेश रितीन सांगतात, आमी पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर आमी मागा जाय आनी ते आत्मे सालवार जावन सर्गींचे राज जोडचे खातीर आमी मागा जाय. पळय मोगाचें न्हू, हो म्हयन्यांत आमी सिमेस्त्रीक भेट दिता आनी सिमेस्त्रीन भेट दिवन ते फोंड आमी पळयता आसतना म्हाका तरी उडास येवचो. ते सिमेस्त्रींत आसले फोंडांत आसले मरण पावल्ले व्यक्ती आमच्या लागीं उलयता अशें बघतात. काल हांव तुमच्या बरी आसलो, फाल्यां तूं म्हज्या बरी आसतलो. येस्टरडे आय वॉज लायक यू, टुमारो यू वील बी लायक मी. पळय आमची जिवंत आसले मालगडे आमच्या खातीर जियेल्यात. आमी बरें जिणी जिवच्या खातीर तांणी जायतो त्याग सॅक्रिफीस केला. आनी आतां जर तर ते पुलगत्रींत आसात आमी तांचे खातीर मागचें. पुलगत्र मोगाच्यान एक अवकाश, मरण पावल्यांक एक अवकाश नितळ जावन
सर्गा पावोंक आमकां एक अवकाश आमच्या मालगड्यां खातीर मागोवंक आनी आमच्या मालगड्यां खातीर आमी मागून सोमया जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तात थंय नितळ जावन ती सर्गा गेल्ल्या वेळार ती आमच्या खातीर आमी मागतले म्हणजे पुलगत्र आमचो एक वर्तो भरवसो एक दीस आमा समेस्तांचो सांत भक्तांचो एकवट जातलो आनी सासणाच्या सासणाक आमी सर्गार जियेतल्या ह्या भागी भरवशांत मोगाचे न्हू ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत मरण पावल्यांचो उडास करया तांचे खातीर आमी मागया आनी आमी एक बरी जिणी जियेवया चड आनी चड आमी भक्तीपणाची जिणी देवाक मानूची जिणी जियोन सासणाच्या जिविताक सांत भक्ताच्या एकताराक आमी योग्य जावया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे ह्या उड्या वयला सोवे सोम्या काळीस मुझे ताचे सारखे तुझे मोगा तुझ्या तुमते भावा भयणीनो आमी भेटोवचे मिसाचें बलिदान विशेश तरान आमच्या मरण पावल्या मालगाड्यांच्या आत्म्याच्या चालवासां पासत आनी आमच्या सर्गजां पासत सर पदेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नित्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कणवळ्या बापा आमच्या पासो जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो हे आपले अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां ह्या वेदीचेर नव्यान करता तातूंत आमी तुका भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया अशी आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरना जावच्या जेजू आपुणूच एकलो मरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर सासणाक आमी समेस्तांनी जियोवच्या ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दळबरां संगाती संतोषान आज आमी तुजी स्तुती गायता दळबरांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार पडला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घोट आमी परगटता, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करया. पुलगतंतल्या सर गरजेवंत आनी तानेन आनी बुकेन आसच्या आत्म्यांचो उडास करया. बापा, तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मऋतू आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फेर्नांडमेट्स, येसविडीचे मार्तीर आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर आमकांय ससनाच्या सुखांत वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू संगी मेळोन सासनाच्या सासना बापाच्या परिवारांत सुख भोगच्याक देवान आमकां आपयलां. तेंच सर्गींचे राज सगळ्या मनशा कुळाक फावो जावचे खातीर आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. ह्या कोरोना वायरस खरगांतलें आमकां तूं बेगीनच सुटका दी. आमच्या जिवितांत तृप्ती, दादोसकाय आनी सवस्तकाय फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताची शांती, समाधान आनी बुजावण तुमचेय सवे आसो. माय मोगाचो करतो शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समियान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंगता ती आमचेर जडती आनी क्यास्ताडीन जावं, पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात द्या. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी
खुर्सात आनी ताची कूड मडल्या ताच्या रगताने वरयलां आमकां सासणीक जिवीत लाभच्या खातीर. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुमचे भितरचे म्हाका फोवना पुंजुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे कुडींत म्हाका बाचाव कर. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणाचो संस्कार आतां आमी संभ्रमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी ससनाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. मोगाचें न्हू आतां थोडो वेळ भोवपय सक्रामेंताचें आराधन करून आमच्या स्पसत आनी आमच्या मरण पावल्या भाव भयणी पसत आमी भक्तीपणी मागया. जेजू बऱ्या गोळ्याक आमच्या मदीं आमी स्वागत करया. गावन गीत जेजू बऱ्या गोळ्या. जेजू बऱ्या गोळ्या, जेजू स्वादी बोळ्या, सर्गीतां तूं देवलो सोदूं मागायो. ओळे हांव दिशेन तुका सोडून गेली. तुझे दैवळ म्हाका पयसोरून सोडनाका. ओळे हांव दिशेन तुका सोडून गेली. तुझे दैवळ म्हाका पयसोरून सोडनाका. जेजू स्वादीक मोगा सारको हांवें तुका येम कोणा वाडली. पिसाय बोळादानी पाडी म्हाका पय. दया तुज्या लिपय नानोन पवित्रताय दवर सदांच काळजांत. पाडी म्हाका पय. दया तुज्या लिपय नानोन पवित्रताय दवर सदांच काळजांत. केदें वरतें भाग आमची सर मरण पावल्यांची परब करता आसतना, सर मरण पावल्यांचो उगडास आमी करता आसतना भोवपय सक्रामेंताचें आराधन आमी करचें. भोवपय सक्रामेंतांत हजारां आमचो देव जाणें ताकाच आमकां उगडापे गेला. आय एम हू आय एम. जळत्या बोल्यांत तो
मोइसे मुखांतर आमच्या लागीं उलयला. तो म्हणटा आय एम हू आय एम. जो आसलो तोच हांव, जो आसा तोच हांव, जो मुखारी जिवंत आसा तोच हांव. सासनाक जिवो देव. त्या देवाती आरंभ आनी शेवट, आदलें आनी मुखलें सगळें आठापता. आमच्या सगळें जिवीत ताच्या मुखार सोडून दवरल्या बरी आसा. देखून देवाक चरित्र आनी भविष्य म्हणून ना, सगळें आतां आनी हांगासर. त्या जिव्या देवाचें आराधन करता आसतना आमचे फुडें गेल्लीं मरण पावलीं सगळीं आमकां जिवी आसात. आमचो देव जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही. सर आमची मेल्लीं देवा मुखार जिवंतच आसात. आमच्या की फुडें जियेलीं भावार्थाचे बापूय आब्रामा सारकी, सर सांत भक्त, सर भगेवन दादले आनी स्त्रियो, तांचो उगडास आमचे थंय जिवो जाता. तशेंच जो कोण व्हडा ताणेन आनी अत्रेगान आसा, सर्गींच्या रासाक वचूं, पूण तांकां नितळ जावची गरज आसा, पुलगत्रींत आसात, ते आमच्या मालगाड्यांचे आत्मेय आमकां जिवे जातात. तांच्या खातीर मागोवंक एक व्हडली जबाबदारी आमचे थंय उब जाता. आनी आमीच पवित्र जावची गरज आसा. देवा बापाच्या परिवारान, देवा बापाच्या त्या कुटुंबांत, सांता भक्तांच्या त्या एकवटान आमी भागीदार जायचे. देखून ह्या संवसारान आमी बरें भाग्यवंत जिवीत आसाय. आमच्या कुटुंबांत कोणेंच मरण पावल्लें आमकां नाका. आमच्या मोगाच्या मनशांनी कोणेंच आमचे कुटुंब सोडून गेल्ले आमकां नाका. तर देवा बापाच्या कुटुंबाचे सांदे कोणी पयस सरल्या तर, पातकान जियेता तर, नास जाता तर, तांच्या खातीर मागोवंक की एक वर्ती उर्बा आमचे थंय उब जाता, वर्ती आशा आमचे थंय उब जाता. आमी दुखेस्त जाता, खंतीस जाता जर तर आमची मरण पावलीं सरकार पावोनात, ती पुलगत्रींत आसा. तांच्या आत्म्याच्या बात्या खातीर मागचें कितलें गरजेचें. देखून आमी काळजान तावन तांच्या खातीर आमी मागया. आनी आमकांच नितळ कर म्हूण सोम्या जेजू लागीं आमी मागया. म्हज्या उपरांत तुमी मागा. मोगाळा जेजू, तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. सोम्या जेजू, तुवें तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां सोडयलाय. आमकां मेल्ल्यांतलो जिवंत करच्या खातीर तूं कुर्सार मेलोय आनी तिसऱ्या दिसा तूं पुनर्जीवन जालोय. सोम्या जेजू, तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां तूं नितळ कर. आमच्या पातकांचें बक्षणें आमकां दी. आमच्या खोटेपणाच्या बांदपासांतलो आमकां निवार. पुलगत्रींत त्या आत्म्याचो आमी व्हडा मोगान उडास करता. सोम्या जेजू, तुज्या सोडवणेच्या त्या सॅक्रिफिसान आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सर्गींचें सूख फावो कर. तांचे आत्मे तांच्या पातकांच्या खातांतले नितळ कर. तांच्या पातकांचे बक्षणें तांकां दी. तांची दया कर. तांची बिरमत पाव. तांची काकूत कर. तांच्या आत्मे बचाव कर. ती आमकां मोगाची जावन आसात. ती आमच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसात. ती आमच्या वळखीची जावन आसात. व्हडा मोगान आनी दयाळेन बरोवन आमी केल्ले मागणें तूं स्विकार कर. सोम्या जेजू, मरण पावल्ल्या समेस्तांक सासनाचो विशय फावो कर. सांगात आमी म्हणया, सासनाचो विशय दी तांकां. हे सोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फावो दी. समाधानी विशय घेवन दीत. आमेन. सरले समेस्त भवार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विशय घेवन दीत. आमेन. आमी गावयान तें गीत तुजे सरशीन देवा. S14 ऑन पेज नंबर 391. कोंकणी भक्ती गितां सोम्याक दिन वसूया. देवस्तुतीची गितां S14 ऑन पेज नंबर 391. S14 391. तुजे सरशी देवा, आमकां तूं व्हड देवा.
आमच्या मरण पावल्यांक की तुझे सरशी वोट देवा म्हणून आम्ही भक्तीपणी मागून हे गीत आम्ही गावया. तुझे सरशी देवा, तुझे सरशी कुसर्गुणी माता बोलतो लागी गायन मुझे तुका तुझे सरशील देवा, तुझे सरशील देवा, तुझे सरशील दिसू म्हाका मेळटा सगळ्याक सरशी तुझी देणी सर्व आकुर्तीची आज वळू म्हाका तुझे सरशील देवा, तुझे सरशील देवा, तुझे सरशील. ही पवित्र घडी आम्ही गडशिया मागोंक सगळ्या संवसाराक असल्या आमच्या भाव भयणी पासून कितलेशे जण पातकाच्या बांदपासून आसात, तांतले भायर येवंक ताका जायना. थोड्यांक विशेश राग येता, रागान बरोवन द्वेश आनी फारीकपणाची बगणां तांचे थंय आसात. त्या वरवीं व्हड व्हड आतंकवाद ते करतात, टेररिस्ट एक्टिविटीज सोरतात, लोटतात, हेरांक नागयतात. आपल्या घरांत आपल्या आवय बापायक एक वजें जाता, खोटमांच घोवाक, बायलेक, भुरग्यां बाळांक, ह्या शेजारच्यांक, ह्या समाजाक एक वर्ते एक कांटो जाता. तांचे पासत आमी मागया, जेजू तांकां तूं सोडय. त्या ड्रग एडिक्शन या अल्कोहोलिझम पियोण्यात हांव ह्या त्या वायट संवयांत हांव तांकां भायर येवंक समया जेजू तुजी दया दाखय, तुजी कृपा तांकां तूं दी. सगळ्या संवसारभर 60 जण आस्पत्रेंत आसा ह्या कोवीड पिडे वरवीं, कॅन्सर पिडे वरवीं, विविध तरांच्या पिडे वरवीं, हाडां अस्कत जाल्यान विविध तरांचे कॅन्सर पिडेन कश्ट जातात, फायब्रॉइड्साचे समस्या आसात, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना. आनी जायते जाण आमचे भाव भयणी आपायांच्या जाग्यार आसात, गडीर वावरतात, आमचे सैनीक, तांच्या पासत आमी मागता समयाचेर. जायते जाणां काम ना, आर्थीक अडचणेंत आसात, जायते जाणांचे शिकप अखेर जावना, एग्जाम केदाळा म्हणून तांकां कळीत ना, थोड्यांचे इंटरव्यू जावनात, परगांव वचोंक आसा, विजा जावना, पासपोर्ट जावना, आनी सगळें आसल्यार तांकां वचोंक विमानांत ह्या सारके पैनाचे सवलती नात, गडी बंद जाल्यात. जायते जाणांक आपलें काम उगदून आपल्या घरा फाटीं वचोंक आसा, साध्य जायना, तांच्या गांवांत जावन गांवाक येवंक विमानांत अडकळी आसा. जायते जाण निराश जाल्यान ते देस्पर जाल्यान जीव घात करीचे म्हण आशेता. समया जेजू तांची दया कर. सबारां कुटुंबा जिवितांत घोव बायलां मदें माया मोग एकवटना हरी एका काजारी जोड्या तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण दिता. भुरग्यांच्या देणे नातल्यांक आमी तुका समर्पण दिता. समया जेजू भुरग्यांचे देणे तूं वेळार फावो कर. जायते तरणाटे आसा समया जेजू, देव आपणे तांणी स्विकार कर. तांच्या जिवितांत तुज्या मिसांवा खातीर वावुरशें कर समया जेजू. आमची भुरगीं, आमची मोगाची मनशां सगळ्या संवसारभर आसात, सगळ्यांच्या गरजां पासो समया जेजू भावार्थान आनी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तूं आमचो बरो गवळी, तूं आमचे संगी आसतना आमकां कांयच उडयना. समया जेजू तूं बरो गवळी. दाविदान किर्तनान गायलें 23व्या किर्तनान, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना. त्या किर्तनाच्या अखेरेक तो म्हणटा, समयाची दया आनी ताचो मोग म्हाका सदां काळ सांगात दिताली आनी सर्वेस्पराच्या घरी हांव सदां काळजी येतलो. पळय समया जेजू, होस आमचो अत्रेक, ह्या अत्रेका लागून तुवें आमकां दिलां हें वर्तें देणें, वर्तें काणीक, पुलगत्र. ह्या संवसारांत आसतनाच आमची पुलगत्र आमी नितळ जायची. पण आमचे जे कोण भाव भयणी संपूर्ण नितळ जावन मरण पावल्यात आनी पुलगत्रीन ते तांणी नितळ जायची. आनी आमी समेस्तांनी सांगाता मेळो जाय भक्तांच्या एकतारांत
कम्युनियन ऑफ सेंट्स, ससनाच्या ससना बापाच्या परिवारांत जियेचे देखून सोमियान जेजू तुजे आशिर्वाद आमकां दी, तुका आमी उलो मारता म्हणून. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी गावया तें गीत D68 ऑन पेज नंबर 179, पेज नंबर 179, हिम नंबर D68, D7 आणि 8. सोमी म्हजो गवळी दिंबी घालून हें गीत आमी गावया आनी सोम्याचे आशिर्वाद जोडून की आमी तयार जावया. Mozo goli, ais mata unena, sumi sangi asana, devirant makana, sumi mozo goli, ais mata biran makana तरणे पाचवेतन असले खडे सरो माका तो सोडून दिता. तरणे पाचवेतन असले खडे सरो माका तो सोडून दिता. लागीं बोलून माका अनेक पुछे तो घेऊन दिता. लागीं बोलून माका अनेक पुछे तो घेऊन दिता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसना बिरान म्हाकाना बिरान म्हाकाना बिरान म्हाकाना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. सगळ्या बुजवणेच्या देवान आमच्या बापान व्हडा मोगान मनशाक जिवीत दिले. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर भावार्थ दवरून तुमी नव्या जिविताक पुनर्जीवन जातल्यात म्हणून सर्वेस्पर तुमची काळजां भरवशान भरो. आमेन. ह्या संवसारांत जियेतल्या आमा समेस्तांक देव आमच्या पातकांचें बक्षणें दिवं आनी मरोन गेल्यान ते आमच्या भावा भयणीकी सासणीक उजवाड आनी शांती तो फावो करूं. आमेन. सोमी जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जालो म्हणून तुमी सत म्हणटात. ताच्या सांगाता संतोषान तुमी जियो सासणाच्या सासना. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. भागी परवोसो जेजू मोजो रूपकारी आनंदासो मोगाळ तुका
स्वचे कुर्वेन्युर आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.